कुर्टी ते बोरये बायपासाचेर घाल्ले व्हडले डिवायडर काडून आतां हांगासर ल्हान डिवायडर घालपाचे आसात। कांय दिसा पयलीं व्हडल्या डिवायडरांक आपटून एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें। मुख्यमंत्र्यान हाची दखल घेत हे डिवायडर काडून ताच्या जाग्यार ल्हान डिवायडर घालपाक सांगिल्लें। कुट्टी टू बोरी हो जो बायपास रोड आसा वचपाचो ते रोडार आसा जे जाग्यार रस्त्याचे नुतनीकरण केलां वॉटरमिक्स घालून बरो केला रस्तो आनी लेंथ वाडयले हायट वाडयली लेंथ वाडिल्ली आसा तेन्ना मदीं तेंच्यांनी घालपाक डिवायडर हाडलेले डिवायडर अशें आहले की जणू एक मीटर डिवायडर लागून रूम भरपूर आहलेले आनी ही डिवायडर तेणी मदीं घालपाक हाडलेले आनी 1 किलोमिटर बी घातलेले आनी ह्या डिवायडराक लागून एक 25 मेक एक अपघात जालो आनी त्या डिवायडराक लागून तो एक भुरगो जाग्यार मेलो तो वास्कोचो भुरगो जाग्यार मेल्लो आनी तेकाच लागून हे डिवायडर सामके धोकादायक ठरत आसलेले जेन्ना ही गजाल मुख्यमंत्री गोवा राज्याचे मुख्यमंत्रीक कळ्ळें की डिवायडराक लागून तो गेल्ले आहा तेन्ना जे रूल घातलेले जो एक मीटर जाल्ले ते तांकां इमिजिएटली तांकां सगळे डिवायडर काडपाक लायले जवळ डिवायडर जवळ 5.5 किलोमिटराचे हे डिवायडर घालपाचे आशिल्ले आनी हे सगळे डिवायडर हाडून दवरिल्ले लाखांनी पयसो हांगा खर्च केल्लो आसा डिवायडरा खातीर पूण तो लाखांनी पयसो तो आतां हांगा वेस्ट गेल्लो आसा आतां तेंच्यांनी बारीक डिवायडर बसोवपाचें केलां अशें आमचो जो येई आसा परवार हेणी सांगलेलें आसा की बारीक डिवायडर घालता आनी ते डिवायडराचेर घालून ते 5.5 किलोमिटर आमी काम पूर्ण करता अशें तेणी सांगलेलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर कुट्टी बोरी रोडा वयल्यान एकनाथ